Surviving career 824 page 2. पादकाच्या मुलापणात तुवें
तुझे सुख हो आमकां पावो आमच्या सुम्यांत पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेनास पोचलयला सासनाच्या सजनान आमेन. पयले वाचो जकारियासाच्या पुस्तका वयले वाचो. सवेस्पोर अशें म्हणटा, सियोनाचे तुबे एकदम खुशाल जा, जेरुसलेमाचे तुबे आनंदाचे उल्हास सुरू. हो पळय तुजो राजा तुजेशी येता, तो प्रमाणीक आनी सोयती म्हणून. तो बोलो आनी गाडवार बसून येता, गाडवाच्या पोरार म्हणजे गाडवाच्या कोचराचेर बसून येता. एफेमाचो गाडयो आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नाच करतलो. झुजाचो दोनो तो म्हणटलो, राष्ट्रांत शांती पुरवटलो. ताचे सोमराज एका दर्यांतावन दुसऱ्या दर्यापर्यंत आनी नदीचे देगेंतावन पृथ्वीचे शिमा पर्यंत पावतले. देवाचे उतर हे ऐकले देवाच्या उतराक आमचो जबाब. देवा म्हजे राजा सदांकाळ तुजें नांव वखाणटलें. आनी एकदां म्हणया, देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वखाणटलें. देवा म्हज्या राजा हांव तुजी गोडवी गायतां, सदांकाळ तुजें नांव वखाणटां. दिसान दीस तुका दिनवासतां, तुजे नांवाची स्तुती करता. सबब देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वखाणटलें. सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माई मोगाचो, ताजो राग सोड कोण चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ, सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळ्यांक आपल्या रोसनाक कितलो माई मोगाचो. सबब देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वखाणटलें. तुवें रुसले ते सगळे तुका दिनवासून सर्वेस्पोरा. तुजे बूक तुजी वंदन करून, तुजी राजवटकी मोहिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगूड करून. सबब देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वखाणटलें. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी, सगल्यो ताच्यो पोरण्यो मोगाच्यो. सकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता, चुरमांक चेपलोल्यांक तो नीत उबी करता. सबब देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वखाणटलें. भगिवंत पावलो ब्रह्मरान बरयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, तुमचें जिवीत कुडीच्या घडोवण्या परमणे न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सोबे विराट करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सोबे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवन केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सोबे विराट करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला, तोच तुमचे सोबे जियेतले आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवन करतलो. म्हणटच भावा भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरें, पूण मासा रोगता परमणे आमी जिवचे म्हूण आमकां मासा रोगताताय कायदो ना. मासा रोगता परमणे जियेशात जाल्यार तुमी मोत्तेल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोज्ञांचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचे उतरे देवाचे उद्गार. Soy sobre espora, 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 soy.
सर्गीच्या दोन्याक हांव तुका दिनवासता, कित्याक सर्गीच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Suizo espora, suizo espora, suizo espora, suizo. Suizo espora, suizo espora, suizo espora, suizo. Sorbe spora non ci soveaso, Tunci soveaso. Mateva porni, Gesù Cristo Gesù Cortalim. Moima tu sonia. जेसून म्हणले, बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनियाक ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्यांक त्यो केल्यो म्हणून हांव तुका दिनवासता. पळय बाबा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना बगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयता तोच. सगळीं तुमी गोश्ट करतात आनी म्हज्या बाराकाला आसात ती म्हजीशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें सूख तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानबीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें सूख सोंपें आनी हळू म्हजें ओझें. Gesù Cristo Shuddhamani Waterni dukkha Krista. म्हजें सूख तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानबीक काळजाचो. म्हज्या भयणी भावनो, अशेंच खंय एक पावट दर्या लागीं जायतो लोक न्हांवतालो आनी एक ल्हान भुरगें, चेडूं भुरगें अकस्मात खंय दर्यान बुडोवंक लागलें आनी बुडटा बुडटा तें बुडोवन ताका खंय धांवून धांवून वचून ह्या ल्हान भुरग्याक साल्वार करून वयर दर्याचे देगेर हाडलो. आनी असले वेळार जाणटो मनीस, एक ट्युरिस्ट तो जावन आसलो, तोय आपूण आसलो थंय दिसतावन बेगीन बेगीन आयलो आनी चेडवाक तो एके भाशेन धरून ताची इलाज करूंक सोदलो. अशें आसतना अकस्मात खंय आनीक एक बरीच टॉर्नाडो पावन सोडलो आनी फ्युरियस जावन सगळे लोकांक धांवडावंक लागलो कुशीन जोरात. सगळे जाणटो बसून सगळे कुशीन जोरात. I have done CPR. I know how to give mouth-to-mouth breathing. And tornado. Sharana बाहेर पडली. She was unconscious. आणि यापासून सगळे लोक कुशीन सरता आनी उपरांत हो टॉर्नाडो जो फ्युरियस कसो जाल्लो तो ह्या ल्हान चेडवाक माउथ टू माउथ ब्रिदींग करून ताका एके भाशेन कॉन्शियस करता. जे अनकॉन्शियस आसले ताका कॉन्शियसनस हाडटा. असल्या वेळार सगळो लोक ताका शाबासकी दितात आनी हो जाणटो मनीस जो इलाज करूंक सोदतालो तोवूय ह्या टॉर्नाड्याक कॉंग्रॅच्युलेट करता, शाबासकी दिता. आनी अशें आसतना आनी कांय 2 वरां उपरांत हो टॉर्नाडो
एकदमूच कासार कसो जाता आनी घोडेन थंय घालप पडटा. आनी असले वेळार बेगीन बेगीन हो जाणटो मनीस ॲम्ब्युलन्साक आपयता आनी ॲम्ब्युलन्सान घालून वता म्हणसर हो जाणटो मनीस ताचो इलाज करता. माउथ टू माउथ ब्रिदींग ताका दिता आनी हे भाशेन जो अनकॉन्शियस कसो पडलेलो ताका हे भाशेन तो संविधान हाडटा. आनी असल्या वेळार हो थोर्नाडो दोळे उगडे जाले उपरांत पडयत जाल्यार होच जाणटो मनीस तो ताचो इलाज करता, पडयता, म्हणटा Are you a doctor? Why didn't you tell me first? तूं दोतोर जाल्यार तुवें म्हाका पयलो कित्याक सांगूंक ना? नसले वेळार तो म्हणटा हय आय एम अ डॉक्टर, पूण म्हाका सुबेमाजार नांव सोडलेलें ना. आय एम हियर एज अ डॉक्टर टू सेव द प्रेशियस लायफ. आनी असले वेळार तो थोर्नाडो म्हणटा येस यू हॅव सेव्ड माय लायफ. मोगेच्या पयलीं हो जाणटो मनीस व्हडलो दोतोर जावन आसूं ताणें जेन्ना चेडूं अनकॉन्शियस कशें आसलेलें सगल्यांक कुशीन काडून हो टॉर्नाडो फ्युरियस जालेलो ताकाय कुशीन काडून आपणे इलाज दिवंक जाता. पण तो एक खालतो मनीस आसूं, तो एक सादो दोतोर जावन आसूं, सादें ताचें जिवीत जावन आसा, जिवीत राखपाची ताचो मेन हेतू जावन आसा. आनी तरेन मोगाल प्रमाण ह्या व्हडल्या दोतोराची आमकां खालतिकायेची देख दिसून येता. आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा म्हजें सूर तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानविकाळ जाचो. जेजू म्हणिना प्रवचन करूंक शिकात, मिलाग्रो करूंक शिकात म्हजे लागीं अशें जेजू म्हणिना. पूण हांव शांत आनी ल्हानविकाळ जाचो ह्या पासून म्हजें सूर तुमचेर घेयात आनी हें म्हजे लागीं शिकात. पळय मोगाल बरो ल्हानवीक जावप भोव महत्वाचें. आनी जेजू शुभ वर्तमानांत जायते फावटी हेंच आपल्या शिसांक शिकयता. जेन्ना तुमकां कोणें आमंत्रण दिलें उत्सवांत व्हडले व्हडले सुवातेर न्हय उंच वचून बसनाका, पूण निमणे सुवातेर बसात. आनी जाणें तुका आपयलां ताका येवन तुका सांगून तुजी सुवात न्हय वयर येवन बस. आनी उपरांत तुका अभिमान भोगतलो, सगळ्यांचेर तुका अभिमान भोगतलो. इतलेंच न्हय, जेजू आमी जाणा ताणें वोपार सांगली. कसली वोपार? धर्मसुल्लार आनी फारिसी दोगूय देव मंदिरांत मागणी करूंक गेले. फारिसी आसा तो नीट उबो रावन व्हडल्यान व्हडविकायेन मागणी करता. हांव म्हजो धावो वांटो दुसऱ्याक दिता, हांव उपास करता, हांव हें करता, हांव तें करता. धर्मसुल्लार फाटल्यान रावन आपली मान बागोवन म्हणटा सायब हांव पातकी म्हजी काकूट करता. आनी जेजू म्हणटा हो मनीस कितें मागता, कित्या पासून? कित्याक तो खालतो जालो, ल्हान जालो. जेजूय शिकवण दिता आसतना जायते फावटी म्हणटा ल्हान भुरग्या परी जाय, खालती जाय, ल्हान जायच. आनी स्वर्गीच्या राजान तुमकां पयलो जालो.
मोगाच्या परिमाण आयच्या पयल्या वाचपान आमी नदर मारली जाल्यार जागेरेसाच्या पुस्तकांत सर्वीस कोण म्हणटा हो पळय तुजो बरो राजा तुजेशी येता. मोगाच्या परिमाण आमचो देव बरो जावन आसा खालती गायचो जेजू पळयता एका गोरवाच्या गोट्याक जल्मलो व्हडले पलासीन जल्मोक जाताले खालती काय आमी पळयल्या जाल्यार दुसरे वाचपान घेवन पावलो रोमकारान बरयल्ले चिटीन म्हणटा आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोडण्याचो जीव काडशा जाल्यार तुमी जिवी आसतले. आत्म्या प्रमाणे आमी चलोवंक म्हणून कुडीच्यो वडाव्यो आमकां आवडटात. कितें करूंक आवडटा? नांव जोडप, पदवी जोडप, मान जोडप. पण पद्म्याच्यो कश्यो आमी करूंक नास. सदांच ल्हान जावप, खालती जावप. जेजूच्या आमच्या जिवितांत पळयता खालतीकाय आमकां दिसूं येता. तर असले वेळार कितेंपणी जेजूची देख आमी घेवया आनी कोण परी ह्या घडणेन तो दोतोर येदो व्हडलो दोतोर तो जावन आसलो. ताणें आपलें व्हडपण दोतोरपण दाखोवंक जातालें पूण ना खालतीकाय चमनीस जावन आसलो. तर अशें आसतना आमी सदांच ह्या संवसारांत खालतीकायेच्यो आनी जेन्ना आमी खालतीकायेन चलता खालतीकायेन भोंवता लोक आमचो मोग करता. लोक आमकां आसा तशी मानूंक घेता. पूण आयच्या समाजांत आमकां दिसून येता तर एक मनीस आपूण व्हडलो म्हणून सोंसता. व्हडविकाय आयज समाजांत आमकां वाडोवन चोडोवन येता ती दिसता. तर असले वेळार आमी जेजूची देख घेवन सदांच ल्हानविकाय ह्या संवसारांत चलोवंक ह्या मिसान आमकां उरपाक आनी भोंवूंक मागूया. वेळार आमचो भावाक आमी व्हडल्यान विचारुया म्हणून स्वास स्वर्ग वेदांत स्वर्गांत व्यक्तीच्या आसतना आनी जेजू क्रिस्तान ताच्या एकट्या सत्ता आमच्या सुया तो पवित्र आत्म्या वेगवेगळे समारो आंकवार बरयता जल्मलो हॉस्पिटलांत तांणी बसले ताका विश्वास जोडलो मेलो ताका निघलो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो स्वर्ग वेदांत देवाच्या सुया बसला पित्याची वेळ मेल्यांची सुस्मी करून येतलो स्वर्ग मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सुबे बाबाच्या एकदा पात्राचे पोसले कुडीचे जेवण सासणाचे जेवण ह्या वेळार सगळे क्रांतिकाय कडेन आमची मागणी आमी बापाक मारूया. फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबाक फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापाक तशेंच आमची फिरगोची वावुरतल्या ह्या भावांक आनी हेरां धर्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगान अदीक भरपूर खालतीकायेचो गूण तांकां दिवन जेजूचे मोगाचे जिवे गोवायते जावन बापा लागीं मागुया. आमच्या देशांत धर्मा जातीपातीचो भेदभाव वाडत वता. असले समाजीक आनी राजकीय वायट नपय करून आमचे आमदार मंत्री आनी फुडारी पावल्यार पुरो म्हण बापा लागीं मागुया. आमच्या सण एकट्या पासून मागुया. आयज लाखांनी लोक पिडीत आसात आनी कश्ट जाता. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय निकाल जाल्यार सोंसणीकाय आनी घोटाय पिडीन कश्ट जाल्यार बेगोणी
आणि नरवल्या शासनाचे सुख पावसाळ्या पुरवण बापालाही मानूया. आम्ही सोडली जितले पावटी पवित्र दिसाच्या बलिदानात वांटो घेता तितले पावटी आम्ही आमचे घरावे आमचे समुदाय आणि आमची फिरदोस एकामेकाच्या मोगान आणि हुसक्यान भरलेली जावं. ल्हानपिकाय आम्ही आपणाक एकामेकाच्या जिवितांत शांती समाधान हाडूंक पावून आमकां बापाचो आदार मागुया. तुमच्या बलिदान सर्व बलिदान बाप्पा मानता दर्शने सामावादात हे तुमच्या आनंदने बलिदान आपल्या मानतानी होईबी आमच्या नाते पवित्रेच्या नामात सर्वेश्वर बोलवूया. सर्वेश्वरा आमच्या बाप्पा तुझ्या नावाच्या मानात आम्ही भेटेता ते बोलणे वरवी आमची अंतस्करणाने दौडचा आणि स्वर्गीचे सुख जोडच्या आमचे पुढे दिसांतील स्वदेश सुख कर हे आम्ही मागतो तुझ्या उदाहरणाचे तुझे नावे सर्वेश्वर तुझे सोवे असू तुझे सोवे असू आमची गावाचा उभारूया आम्ही सर्वेश्वराला युगात सर्वेश्वराच्या देवांनी वासूया उयशी आम्ही कृपा सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सर्व पवित्र आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व दाई जेजू ख्रिस्तांच्या सुमयावरवी आम्ही तुका दिनवासून करतो हो कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो पातकी उच्चाची दया करून ताणे आमवर मारेन जावन सोडून घेतलो पुरुषाचे मन सोसून शासनाच्या मनांतली आमकां सोडयली आणि मनांतलो पुरो जीवन जावन शासनाचे जिवीत आमकां दिले देखून आतां देवता बरोबर आनी सर्गीच्या सदरबारा संगती तुजे मोहिमेची गीत गावन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबलाचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार वाल्या तुज्या वैभवान उंच गीत तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उंच गीत तुका सोय सोय. बाबा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यान घडोवन ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशी तो स्मरण सोसून बेचारी ताणें घेतलो तुका दिनवासून दवरलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटले हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत सुरू जावची. तेच परीच्या वंशजो सैकाच घेतली नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटले तुमी सोमेस घेयात आनी हातलेन घेयात ही म्हज्या रगताची काच नव्या आनी सासणीक कोरडाचे रगत पातकाचे बोगसुनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते बाळगतले हे म्हज्या रसांत घालात.
Power the soul for Hallelujah. तुझे उद्धारियों का तुझे सेवा करो कब का फावले निकोर आम्ही तुका दिन वास्ता म्हणजे तुझी पूर्ण वंशोदरे आम्हाला सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर भेट नाही करून आम्ही नम्रताय मागता सर्वेश्वरा आमचे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र शुभेच्छा उदासवर आणि फ्रान्सिस आमच्या भाग्यवान बाप्पा फिलिप मेरी आमच्या बोली बाप्पा आणि सगळे यातले वर्ग बरोबर तिका प्रीतिमोगान करोय पुनर्जीवनाचो पर्पस धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबूची तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे पोरसोली तुका मोल पडोवंक फावो आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां बरे देवाचे माई सगळी सुरपती भाग्यवन सुजय भाग्यवन दोन प्रदान भाग्यवन फिलिप आनी चाको सगळ्या काळी तुका मानवल्या ते सोंपल्या भोगता बरोबर भाग्यवन तुजे वाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वाटली तांचे सगळ्यांना तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावरवी त्यात जेजू कृपे त्यात जेजू संगता त्यात जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व बेदार बाबा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांत आमेन खालती मनशां सावन जेजूची पवित्र प्रार्थना बरेशी आमकां वळोवपी आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र तुझें राज संक्रायो तुझी खुशी संकार सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो राज आनी संक्रांती आनी आमी आमची चुकलेल्यांक पोशिता तशी आमची पापां भोगोस आनी आमकां ताणे पडोवन घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पराचो वायटांतली आमकां निवार गैर करुणेच्या विधानचो वस्त्याक आनी सोडीच्या सुखा बरें आमच्या सुखदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे आमकां बोरवाशा उलयता तर आमकां तुज्यो काल पाकवतीन सोर पात्रांतली सुदोय आनी सोर आगतांतली वटाय Sumian Jesu Krista, तुझ्या दररोजा कडे तुका शांती दवरता मोशी शांती दिवता दिता आमच्या पापाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावाताचे देशकार आनी तुजी खुशीपणपणे तिका शांती आनी पुस्तके एकवटात सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांत सोम्याची शांती सुनाकाल आमचे सगळे आसूं तुजे सगळे आसूं एकामेकाक मायमोगान शांती देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटिले आमची कर्तृत्व करून देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटिले आमची कर्तृत्व करून देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी वासाचे सुख जाणे म्हणल्यार हांव शांत ल्हानपणी वाचून तशेंच भशेन ल्हानपणी जातात आनी वेळार जेवणान वांटून घेतात सूख तें आमी सुवाळो स्वामियान धर्माचे उतरेचे बाबा आम्हाला तुझे वेगळाच कारण आमकां भलायकी मेळटली सुमेन आमच्या काळजांत शिवत लागायत प्रिय D21 पेशी 58 She
कळोन्यो आयचो आयतार सादेकाराचो चौदावो आयतार भविष्यात ह्या दिसांनी मिसा लोक नासतना जातली ह्या कोविडाक लागून दुयेंसाक लागून ह्या वर्साची कोविडची आयिल्ली आसा चेडीस साहेबान म्हणिल्ल्या आनी ह्या वर्साचो कोविड विशय जावन आसा तुमी मोचे गोंय दर एका कुटुंबाक एक चीट भरची म्हणून आमची विनंती तेच कुटुंबान मागणे आसता तेन्ना थोडो भाग दर दिसा वाचो आनी नियाळचो आमी मागता कुटुंबान भुरग्यांक वो फॅमिली दोतोर करून आमचो दोन वावरता तुमी वाटची जायती आमची भाव भयणां अचूनक सांपलेल्या जायते तारवटी आनी दुसरे स्वादे भाव करतले ती परतून आयल्या वो थोडी जाण येवची आसा तांचे सगळे आमचो हुस्को दवरचो आनी पिडेन आसल्या अदीक करून तांचे पासत मागून तुमकां मागता सर्वीस पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे असो आनी सोड कोमेदार देवबा आनी पूर्ण आनी पवित्र आत्मा तुमचे समेस्तांचेर आपलो आशीर्वाद घालून लांबीक जावन खालती जावन वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन मोगान तुमकां धाडटा देवाचे दूत शब्द काही करूया F7 पेज 288 आम्ही दुसरा श्लोक गाऊया So